बुधवारात झेडपीची बसका बरीच वादग्रस्त जाली। सीओ रुई चोडणकरा आड वांगड्यांनी ह्या बसकेंत बहिष्कार घालो। चोडणकराक केल्ल्या वक्तव्याचेर झेडपी तिडकले आनी बसका सोडून भायर सरले। RDX खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। जनरल बॉडी मिटींग आयज आमी हांगा सेक्रेटरिएटान आयोजीत केल्ली आनी ही मिटींग आहा पळय ती आमची न्यू सीओ श्रीमती रुई रेडकर हेच्या खाली आनी अध्यक्ष अंकिता नावेलकर यांच्या अंडर ही जाल्ली आसा। आनी हे मिटिंगेक गेले फाटी रुई रेडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली जाल्ले तेका आमी आयज बहिष्कार घातला। ते कन्फर्म आमी कांयच करूंक ना, ती मिटिंगेचो एजेंडा कन्फर्म कित्याक करूंक ना तर ही हांगा हजर जाली आनी वर्क ऑर्डरीचे सगळे पेंडींग उडयले। त्याच प्रमाणे चॅरीस आमकां प्रपोजलां येयल्ली देवस्थानाच्यो आनी त्या प्रमाणे आमी प्रपोजल हांगा मिटिंगेक घालून मांडले आनी ते सगळे प्रोसेस केले आनी ते पयलींच्या सीओन येवन सगळे मान्यता दिली, सगळे प्रोसेस कायदेशीर केले आनी ही आतां येयली हांगा आनी तो बी प्रपोजल पेंडींग उडयलो आमचो आनी ही कसलेंच काम करपाची तयारी तेजी मनस्थिती ना आनी सगळे नेगेटीव ही चिंतता तिका खरें म्हणजे ह्या जिल्हा पंचायत काम करपाची कसलीच उत्सुकता ना। आनी सांगपाचें म्हणजे आयज भर मिटिंगेन आमची जनरल बॉडी मिटिंगेक तिणीन असो शब्द वापरलो, तुमी रेजोल्युशनां कसली घे, आपणाक ते कांय पडलायच ना अशें संबंध ना, कसल्या रेजोल्युशनाक घ्या पण आपूण ताका कसलोच संबंध ना त्या रेजोल्युशनाक आनी आपूण तुमचे हे कांयच पास करचे ना असो म्हणून हे केलें। तेन्ना आमचो एक मेंबर तशेंच बाकीचे सगळे मेंबर हे मिटिंगेक बहिष्कार घातलो आनी ही मिटींग बहिष्कार घालून हांगा काबार केल्ली आसा। आनी ह्या खातीर हांव सरकाराक विनंती करता, त्याच प्रमाणे माननीय मुख्यमंत्री तशेंच आमचे पंचायत मिनिस्टर आहा हांकां बी विनंती करता हेंच्यांनी हेजेर लक्ष घालचें आनी आमकां न्याय दिवचो। प्रॉब्लम अशी कितें आसा की ते थोडे इश्यूज तांचे आसा, परचेजीस तांच्यांनी फॉर एक्झाम्पल चॅर्स, CCTVs आनी अशे 2-3 मेंबर्स ते तांच्यांनी पयलीं हांव येवच्या पयलीं जे पुटअप जाल्ले आशिल्ले। सो वेरेवर आय फायंड दॅट दिस मॅटर परचेज इज गोईंग बियॉन्ड माय पावर्स, wherein approval of the prior approval of the government department is required. Accordingly, I have put up those files for the government for asking for exemption to me to permit me to go ahead and make the payment. These files I made them ready and I have given it to our chairperson. But however, we have taken the resolution not to send any of the files for approval to the government. This is one thing. Now regarding the other issues also, which I've seen so many issues have come, which there are certain things which doesn't fit within the parameters of the listing, wherein it is my duty as a CEO to bring it to their notice in the meeting. Accordingly, whenever I have tried to put up them, the same is not been accepted by the ZP members. And now, as a slip up here, Ameche Sangrepeki Tanka, they have misunderstood one of my statement, wherein I said that म्हाका तांचे तुमी खंयचे डिसिजन घेया पूण संबंध ना, हे संबंध ना हाचो शब्द मिसअंडरस्टूड करून दे से दॅट आमी बिकॉज ऑफ दॅट आमचो निषेध आसा। संबंध ना ओनली फॉर वन रिजन आय सेड दॅट इज नॉट स्लीप ऑफ टंग जालें आनी इमिजिएटली आय टोल्ड देम दॅट आय एम क्लॅरिफाईंग माय सेल्फ सीइंग दॅट यू गॉट एवरी ऑथॉरिटी टू टेक एनी रिजोल्यूशन, implementation is the duty of the officer. This is what I have clarified, but despite that and even after clarifying so many times, they have decided to walk out.